बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सिराक असो बूक अवस्वर 3 पयली वळ. सिराक चॅप्टर 3 वर्स 1. भुरग्यानो म्हजें आयका, कित्याक हांव तुमचो बापूय. हांव तुमकां सांगता तें करा आनी तुमी सुरक्षीत आसतल्यात. पळय मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, देव आमचो बापूय, आमी ताची भुरगीं. तसमे आमकार आमी हजार जाल्या ताका आराधन करूंक हो थोडो वेळ ताचे सवय आमी करचो. तर आमी दिमी गेल्या आनी आमच्या सुमयाक आमच्या बापाक आमी आराधन करया. गावया आमी गीत, हे देवा बापा तूं सर्गींच्या सरपडोवन तुका नमान करता. ये देवा बापा तू सर्गींच्या सरपडोवन तुका नमन करता. आराधना आनी वंदन करू, जीवन हे आमचे समर्पिता. आराधना आनी वंदन करू, जीवन हे आमचे समर्पिता. ये जेजू क्रिस्ता तू सर्गीच्या सरपडून तुका नमन करता. आराधना आनी वंदन करू, जीवन हे आमचे समर्पिता. आराधना आनी वंदन करू, जीवन हे आमचे समर्पिता. ये पवित्र आत्म्या तू सर्गीच्या सरपडून तुका नमन करता. आराधना आनी वंदन करू, जीवन हे आमचे समर्पिता. आराधना आनी वंदन करू, जीवन हे आमचे समर्पिता. हालेलुया, 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 We worship you, we adore you, glorify you, hallelujah, hallelujah. मगाळ भावना आणि बहिणीनो, आमच्या देवाक आज आमी मान करतना आराधन करतना आमी सिराकाचो ग्रंथ उक्तो करया. तिसरो आवस्वर आवय बापायक मान म्हणून थंयसर बरयलां. ही थोडीं उतरां आमचीं करया.
आनी देव कितें आमकां सांगता तें आमी आयकुया आनी तें आमच्या काळजांत मनांत आज आमी जगोवन दवरया. सिराकाचो बूक अवस्वर 3 दुसरी ओळ थावन आमी वाचया. म्हजे उपरांत तुमी सांगा. कित्याक भुरग्यांनी आपल्या बापायक आपल्या बापायक मान दिवंक जाय मान दिवंक म्हूण जाय. सर्वेस्परान आदेश दिला परस्परान आदेश दिला. आनी पुतांनी आणि पुतांनी आपले आवयची हक्कां आवयची हक्क मानून घेवंक जाय घेवंक जाय म्हूण थारायला. ठरायला. जो आपल्या बापायक मान दिता आपल्या बापायक मान तो दिता. आपल्या पातकांचे फारीकपण दिता. तांचे परिपूर्ण दिता. जो आपल्या आवयक मान दिता आवयक मान दिता. तो दिर्वे जमयतल्या मनशा परी. जमयतल्या मनशा परी. जो आपल्या बापायक मान दिता आपल्या बापायक मान दिता. ताका ताच्या खाशा भुरग्यां उदेशी ताच्या भुरग्या उदेशी संतोष मेळटलो संतोष मेळटलो. आनी तो प्रार्थना करतलो प्रार्थना करतलो. तेन्ना देव तें आयकतलो. देव तो ऐकतले. जो आपल्या बापायक मान दिता बापायक मान दिता. ताका लांब आवक मेळटले. लांब आवक मेळटले. जो सर्वेस्पराक विधेय जावन चलता विधेय जावन तो चलता. आपल्या आवयक संतोष बरीत करता संतोष बरीत करता. आनी साकर दनयाची सेवा करता साकर दुनियाची सेवा ते करता. भशेन ते भाशेन आपल्या आवय बापायची आपल्या आवय बापायची तो सेवा करता. सेवा करता. तुझ्या बापायचो आशीर्वाद तुझ्या बापायचो तुजेर आशीर्वाद पडचे खातीर तुजेर पडचे खातीर सोबदान आनी करनेन आणि करणे ताका मान दी. ताका मान दी. कित्याक बापायचो आशीर्वाद बापायचो आशीर्वाद भुरग्यांचे घर भुरग्यांचे घर थीर करता स्थिर करता. आनी आवयचो शिराप बापायचो शिराप ताची बुन्याद ताची बुन्याद खुमटून घालता. करून घालता. तुझ्या बापायक अकमान सोसूंक बापायक अकमान सोसूंक मेळतना मेळतना बडाई करिनाका. बडाई करिनाका. तुझ्या बापायचो तुझ्या बापायचो अकमान अकमान तुजो गौरव न्हय. गौरव नाही. एक मनशाचो गौरव तुमचो गौरव ताच्या बापायक तुझ्या बापायक दिल्ल्या मानाचेर मनाचेर अवलंबून आसा अवलंबून आसा. आनी आवयचे अवमर्याद आवयचे अवमर्याद भुरग्यांक लज. भुरग्यांक लज. म्हज्या पुता म्हज्या पुता तुझ्या बापायचे उतर प्रायर उतर प्रायर ताचो सांबाळ कर. सांबाळ कर. तो वाचता पर्यंत वाचतापर्यंत ताका दूख दिनाका. दिनाका. ताचें गिन्यान अस्क जाय जाल्यार जाय जाल्यार तूं ताका सोंसणीकायेन समजून घे. सगळ्यांक समजून तुका घे. भलायकी तुका भलायकी आनी गठाय आसा म्हणून आसा म्हणून ताची बेपरवा करिनाका. करिनाका. कित्याक बापायक दाखयल्लो मैपास केदींच विसरोन वेसोना. बगार तुज्या पातकाचें फरीपण दिवंक तो उपकाराक पडटलो. एक घडी भर आमी दोळे धांपया. देवाक अर्घां दिवया. आज आमच्या वडिलां खातीर आवय बापाय खातीर तांकां देव आमचो बाप जावन मान करूं आनी अशें तांकां मान केल्ले वरवीं गौरव दिल्ले वरवीं कितें आशिर्वादां बरेंपण लांब आवक पातकशें फारीकपण भोगसाने आमकां मेळटा म्हूण देव आमकां शिकयता. हें देवाचें उतर आनी आमचें कर्तव्य. आनी आज आमच्या आवय बापाय खातीर वडिलां खातीर कुटुंबां खातीर देवाक अर्घां दिवया. आनी जर ही कृपा देवान आमकां दिल्ली आमी ती पाळल्या तर खंडीत जावन देव आमचें तें विश्वासी जाला. आमकां बरेंपण मेळ्ळां. आमचेर ताणें जायती बेसांवां वतल्यान खुरपा वतल्या देवान आज कुटुंबां सुबय मेळोन आमच्या वडिलां सुबय मेळोन आज देवाक आमी अर्घां दिवया. ताच्या कृपे खातीर ताणें ताचे बसावणे आमचे थंय जारी केल्ले खातीर ताका अर्घां दिवन गावया आमी गीत F6 आमच्या बुकांत 5 अंक 65 तुका नावाडटा येसुम्या. थळ्यो बुडून संतोशान ताका नावाडया. तुका नावाडटा येसुम्या ओडवीक तुजी गाता. तुका नावाडटा येसुम्या ओडवीक तुजी गाता. तुजे नांवाकंता तुजो मोगली आळता. तुका हळसिता ये धनिया. तुजे नांवाकंता तुजो मोगली आळता. तुका हळसिता ये धनिया. तुका नावाडटा येसुम्या ओडवीक तुजी गाता. अंतरी आमच्या समेत ताची ओडवी ताची महिमा
सगळ्या संवसारात ती दिसता सगळो संवसार रचलो देव तुका म्हाका रचलो देव आमच्या आवय बापायन सुमेय सांग ताच्या सारक्याची स्वरूपाची केलो देव गाणे घ्या स्तुती करूया सोबी संसार तुवें रचलोय फुलां फळांनी नेटयलोय सोबी संसार तुवें रचलोय फुलां फळांनी नेटयलोय विविध रचना मदलो मनशाक सुबारलो सारक्यान रुपीत केलोय विविध रचना मदलो मनशाक सुबारलो तुझ्या सारक्यान रुपीत केलोय तुका नावाडता येसू मिया व्हडवी तुजी गाता तुका नावाडता येसू मिया व्हडवी तुजी गाता होय निरंतरी एका मनानी काळजांनी कुटुंब सांग आमच्या कुटुंबाक कुटुंबान आशिल्ल्या देवान वतिल्ल्या सर बरेपणा खातीर बेसवां खातीर आमच्या वडिलां खातीर आमच्या सावय बापाय खातीर भुरग्यां खातीर कुटुंबाच्या एक संद्या खातीर आज सेवा करगांनी आमच्या कुटुंबान समी आमकां मेळोवंक आयला आमची ताणें भेट केल्या आमचे घरांनी कुटुंबान ताणें बचाव केल्या सोडयल्या चड तशें सोडवणे खातीर जे कितें सुमयान केलां तें सगळें वळखून निरंतरी ताका गाणल्या ताची स्तुती करया म्हाका जिवीत तुवें दिलें मोगाळ कुटुंब फावो केलें म्हाका जिवीत तुवें दिलें मोगाळ कुटुंब फावो केलें क्रिस्ती कुटुंबान म्हाका जन्म दिवन वागयलें जीवन पावन केलें क्रिस्ती कुटुंबान म्हाका जन्म दिवन वागयलें जीवन पावन केलें तुका नावाडता येसू मिया व्हडवीक तुजी गाता तुका नावाडता येसू मिया व्हडवीक तुजी गाता तुजी नांवां करता तुजो मोगरी आरता तुका हरसिता येदरिया तुजे नांवां करता तुजो मोगरी आरता तुका हरसिता येदरिया तुका नावाडता येसू मिया व्हडवीक तुजी गाता तुका नावाडता येसू मिया व्हडवीक तुजी गाता व्हडवीक तुजी गाता व्हडवीक तुजी गाता होय सुमयाक मान जावं सुमयाची उडवीक जावं सुमयाक महिमा जावं आज आमच्या कुटुंबा खातीर आज कुटुंबान ताणें केल्ल्या बरेपणा खातीर ताणें वतिल्ल्या बेसांवां खातीर आज कुटुंबाच्या हर एका संद्यां खातीर आमी देवाक अर्घां दिता आसतना आयचें पयलें वसाप आमकां अशें सांगता आयच्या पयल्या वचपांत एफेसकारांचें पत्र वचवरीस लांब वसप आसा पूण हांव 4 वळी काडटां भुरगीं आनी आवय बापय आनी कितें सुमी आमकां सांगता आमचो बाप जावन सव्या वचवरांत एफेसकारांचें पत्र पयली वळ तावन 4थी वळ भुरग्यांनो तुमच्या आवय बापायक काल जावन चला हें तुमचें कर्तव्य तुज्या आवय बापायक मान दी हो उपदेश बसावणी दिवंक पयलो ती बसावणी अशी हाचे वरवीं तुका बरेंपण लाभतलें आनी ह्या संवसारांत लांब आवूक तुका मेळटलें आनी बापायानो तुमी तुमच्या भुरग्यांक रागार जायशें चिडावचें न्हय बगार तांकां बूद सांगून तांच्यो चुकी ती धुवन
क्रिस्तांव धर्मा प्रमाणे तांकां वागया. पळया मोगाळ भावना आनी भयणीनो, कितल्या अपुरबायेचें देवाचें उतर. भुरगीं आनी आवय बापूय एका कुटुंबांत देव आमचो बाप जावन आमी कितें करीचें, एकामेका थंय कसलें कर्तव्य आसा म्हणून आमकां सांगता. भुरग्यांचें कर्तव्य. देव आवय बापायक मान दी म्हणलो एक उपादेसी आसा, चवथो. आनी आवय बापायक मान दी म्हणून आमचे कडेन भुरग्यां कडेन रिक्वेस्ट करिना. देव म्हणना प्लीज प्लीज ऑनर युअर फादर एंड मदर म्हणना. पूण हें तुजें कर्तव्य म्हणजे ड्युटी. तर एकामेका थंय आमची जबाबदारी वा ही ड्युटी कितें रेस्पॉन्सिबिलिटी. आवय बापायक मान दी. आनी भुरग्यांनी अशें केल्ल्या वेळार थोडे फुडें आमकां भुरग्यांक मस्त कश्ट जाता. आमच्या आवय बापायचें उतर आयकोंक. आनी ह्या काळार प्रत्येक तरान केदळा आमकां सबार संगती हे आमकां इन्फ्लुएन्स आसता माध्यमां मुखांतर वा हेरां मुखांतर, पियर प्रेशर आनी म्हणटा. आनी हाका विविध कारणांक लागून आमच्या वडिलांक जांबरो थोडे फुडें तांकां शिकप ना. आमची बरी शिकोवनात, इंग्लीश मिडियमाक वचोवनात म्हणून आमकां कळीत आसा. तांकां कालें गोत्तू म्हणून असलें चिंताप आमचे थंय मनोभाव येता तर खंडीत जावन कश्ट जाता. पूण देव आमकां सांगता आवय बापायक मान दी. आमी अशें तांचें उतर पाळून तांकां गौरव दिता आसतना कितें जाता, आमकां बसावणी आसा. कसली बसावणी? हाचे वरवीं आमकां बरेंपण आनी ह्या संवसारांत लांब आवूंक मेळटा. भुरग्यांचें घर वा तांचें जिवीत थीर जाता. देखून देवाचो उपदेश भुरग्यांक अशो सांगता वा आमी करतना देव आमचे थंय विश्वासी जाता. तर खंडीत जावन आनी एक वाटेन आमी पळोवंक गेल्यार आवय बापायक आज आमी वसले बापयानो म्हणून. बापाय मात न्ही आवय की वडिलांनी कितें करचें. भुरग्यांक एक उपदेश आसा आवय बापायक मान दी म्हणून. पूण वडिलांक सबारपोटी आमी चिंता उपदेश ना म्हणून. पूण पवित्र पुस्तक आमी वाचतना कळटा जीं वडिलां सुरूतावन आसलीं तांचें कर्तव्य जावन आसलें भुरग्यांक बेसांव दिवचें. खंयच्याय वडिलांनी खंयच्याय कारणाक लागून भुरग्यांक शिराप दिनाय. आनी हांगासर आयच्या वचपांत एफेसकारांचें पत्रस आवयसर 4 वळ म्हणटा तुमच्या भुरग्यांक रागार जायशें चिडावचें न्ही, तांकां बूद सांगा, तांच्यो चुकी तिदुया, ख्रिस्ती धर्मा प्रमाणे वागया. भुरग्यांक ख्रिस्ती धर्मा प्रमाणे वागय जाय जाल्यार मोगाळ भावां आनी भयणी आमकां पवित्र पुस्तकाची समजणी आसा जाय. देव कितें सांगता ती जानवाय आमकां आसा जाय. संवसारी रिती प्रकार वागयल्यार जायना. संवसारी रिती प्रकार आमच्या भुरग्यांक थंय आमी चल्ल्यार जायना. आनी एक विशय जावन आसा भुरग्यांक आमी बेसांव दिवचें. आजकाल मस्त उणें जालां थोडे बडी बेसांव मागचें. आमी आमच्या घरांत आंबोरीकर आंबोरीच्या केरीक मागणें जाल्यार आपणान बेसांव मागची रिवाज आसली आजून आसा. सबारांत थंय आज वडिलांक आमी मेळटना बेसांव मागचे ती एक बरी रिवाज खंडीत जावन आसा. पूण थोड्यां थंय आज ती उणी जाल्ली दिसता. पूण आनी एक अर्थार आमी पळोवंक गेल्यार शिराप घालचेच न्हय. आनी जर तर वडिलांनी शिराप घालून जाल्यार थोडे बडी वडिलां, थोडे बडी शिक्षकां, थोडे बडी आमीच पाद्र्याप आमच्या हाताखाल आशिल्ल्यांचेर राग येतना विरार जातना आमी कितें 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 म्हणटा. थोडे बडी तूं बरकात जायनाय, तूं मत्ती खावन येताय, तूं काल्याक म्हाका जल्मलोय, तुका जल्म दिनातलो जाल्यार बरें आहलें, पळय तुवें म्हाका अशें केलें तर तुजीं भुरगीं तुका तशें करतलीं. आमी कितें 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 सांगता. आनी हे शिराप जर भुरगीं कारान जावनात तर तांकां लागनात. पूण तांणी कान गेले जाल्यार तीं भियेलीं जाल्यार फियर, बिलीफ एंड कन्सेंट आमी म्हणटा. तांणी कान गेल्यार भियेल्यार वा तें पातयेल्यार थोडे फुडें तें भुरग्यां थंय मागीर तें तांकां लागोंक पुरो. देखून मोगाळ भावां आनी भयणी आज देव आमकां आपयता. आमी भुरगीं आनी आवय बापूय वडिलां कोणूय आमी जाता तर आमचें कर्तव्य आमी करीत जाय. जाल्यार आमकां बरेंपण आसा आनी लांब आवक आनी देवाची बेसांवां कुरपेक अडखळ पडना.
देव आमकां बेसांव दिना म्हणनी, पूण देव बेसांव दिता, देव कृपा धाडटा. पूण आमीच आमच्या ना समजणेक लागून वा संवसारी समजणेकांक लागून आमी जियेतना देवाची समजणी दैवीक जानवाय आमचे थंय नातिल्ले वरवीं चडबडी आमी आमच्याच बेसांवां कडेन कळगलता. तरी एक घडी भर दोळे आमी नमया, मागे आस असलें कितेंय आमी आमचे थंय जालां तर ते शिराप वा कितेंय आमी चुकल्या तर देवा कडेन बगसाने मागोवन ते शिराप आनी सगळे सांडून जेजू आमचे खातीर क्रुसार मरतना सगळे शिराप काडले, आमकां सोडवण दिली आनी आमकां बचाव केलें आनी आमकां बेसांवां कुरपे वयर कुरपा जोडून दिली. ती कुरपा आमची जायचे. ही घडी आमचे दोळे धांबया, सेवाक आमकां समर्पण करया. म्हजे उपरांत हें ल्हान मागणें करास, आमी ल्हान मागणें करया आमचेच खातीर, कुटुंबा खातीर. आनी आज कितेंय आमी चुकोवन गेल्या हांव तर समेची दया मागोवन, समेची काकूळट मागोवन ताच्या नांवान सगळे शिराप वा कितेंय कुरपे कडकळ आसा ते पयस वचो म्हणून आमी मागया. म्हजे उपरांत सांगा, सुमया जेजू तुज्या नांवान हांव हरी एक शिराप कसलेंय वायट नेना आसनो जाना आसनो हांवें केलां तर तसलीं उतरां समजोनी जानवाय वापरल्या तर हरी एक शिराप हांवें मुचेर घाल्ले, म्हाका हेरांनी सूख तीर्प दिल्ले. हरी एक शिराप वायट सगळें तुज्या नांवान हांव पयस करतां, सांडटा. हांव म्हाकाच म्हज्या कुटुंबाक त्या सर वायटांतल्यान शिरापांतल्यान विंगड करतां. सुमयान जेजू क्रुसार तूं मरतना, प्राण सोडतना, जीव दितना म्हजे हरी एक शिराप तुवें काडल्याय. ते सगळे शिराप व्यर्थ म्हणून हांव परगट करतां. सुमयान जेजू तुज्या नांवान म्हजेर वायट मागिल्ल्यान शिराप घाल्ल्यान हांव बेसांव दितां. हांवें कोणायचेर, म्हज्याच कुटुंबाच्या संद्यांचेर, भुरग्यांचेर शिराप मागल्या तर तांकां ह्या घडये हांव बेसांव धाडटां. सुमयान जेजू तुज्या नांवान हांव लांबावक, बोळ भलायकी, सगळें बरेंपण, आत्मीक तशेंच लौकीक बरेंपण हांव जोडून घेतां. हालेलुया, 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 हालेलुया. आमी कंठार गावया. सुमयाची कृपा आमी मागया आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर. आमच्या धर्म्याक दिनवासियां बुकांत U39 पेज 421. म्हजे जिणेन तुजी खुशी करूंक शिकय म्हाका सुमया. मागया सुमयाची कृपा आमचे खातीर, आज आमच्या भुरग्यां खातीर, सुमेस्त वडिलां खातीर. म्हजे जिणेन तुजी खुशी करूंक शिकय म्हाका सुमया. मोचे तावन तूं कितें अपेक्षिताय थंयसर दाखय सुमया. म्हजे जिणेन, मोचे जिणेन तुजी खुशी करूंक शिकय म्हाका सुमया. मोचे तावन तूं कितें अपेक्षिताय थंयसर दाखय सुमया. मागणें जावं दी वाटयेक म्हाका खुशी तुजी करूं. दैवीक शेगून जावं दी म्हाका संपूर्णकायेंत वाडो. मोचे जिणेन तुजी खुशी करूं शिकय म्हाका सुमया. मोचे तावन तूं कितें अपेक्षिता थंयसर दाखय सुमया.
हांवें आमी मागया सुमी आमकां सांगता एक आमचो बापूय तो जावन आमी बरें करूं आमी बेसांव सोडूंक बेसांव दिवंक केन्ना शिराक मागना जावचें ताच्या सानवायेंत सडवणेंत आमी जियोंक हेरांकी सडवणें काडूंक घरांक तशें वडांक आसची कितें सुमी सांगता आनी त्या खातीर तो कृपा दिता आमकां समर्पण करया आमची कुटुंबां आमच्या भुरग्यांक युवसनांक वडिलांक सुमेसां चोर फुडाऱ्यांक हर एक आमचे गरजो हर एक आमची तेसांवां आज कसली अडखळ आसात खुरपेक बेसांवांक जेजू ताच्या नांवान पयस करूं ताच्या बलिदाना मुखार आमकां सोडयलां ती सोडून करपा आमचे ते आमच्या घरांनी कुटुंबांनी वळोवन हर एका तेसांवांनी गरजांनी वळोवन सर बांदपास बंदड्यो सुमी पयस करूं म्हणून आमी मागया आवडटान तुका उलो मारया दैविक जानवाय मोच्या आत्म्या वाडून सोडून येवं दी मोगतो तुजो सोमिया म्हाका तुजे थंय ओडून दी म्हजे जिणेन तुजी खुशी करूं शिकय म्हाका सोमिया मोजे तावन तूं कितें अपेक्षिता तें सर दाखय सोमिया दोनी हात बरे आनी गावया मोजे जिणेन तुजी खुशी करूं सर बेसांव आमकां शिकय म्हाका ताची कृपा थंय वाळच्या मोजे तावन तूं कितें अपेक्षिता कृपेन दाखय सोमिया स्तुती कर मागे हालेलुया 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 सुमिया आमकां आशीर्वादीत कर भुरग्यांक वडिलांक सगळ्या आमच्या बेसांवांक आमी आज कितें मेळयलां तें सगळें तुज्या नांवान तुज्या रक्तान आमकां धुवन नितळ कर दैवीक सानवाय सडवणेंत आमी जिया चड आनी चड बरेंपण तुजी बेसांवां तुजी बसावणी आमच्या थंय सुम्याच्या दिसांक आमी मागता bless us, heal us, sanctify us, every family, every person, all our intentions, Lord. I pray this prayer in your mighty name. Amen. विते सवांगत आमी मागता आज जल्मा दिवसाचरण करची बॉनी डिसिल्वा Jesse Lasrado Kalina, Sunil Nelson de Cunha Valencia, Michael Pinto Karkol, 70th birthday Irene Rodriguez, Bandup, Mumbai. Ergadimum Kamisarla, Pawan Denzel, Vegas, Bangalore, Bridget D'Souza, Mukka, Margaret Vas, Kenigoli, Kazarach Anniversary Shilekar, Herald Pereira, Thane, Elisa D'Souza, Ejmadi, Jesu Chapovit Kalza Chamanak, Emerita D'Souza, Umzur. प्रत्येक तेसवा बरे भलायकी खातीर स्टीफन नाजरेत बरे भलायकी खातीर मोटेस रुसाय रोड्रिगस आजरा कोल्हापूर त्या वतीन जाल्ल्यान सुडास करता 13th एनिवर्सरी एलिस फुटाडो बोळार तेरेजा रोड्रिगस बेंदूर फेल्सियन रिचर्ड डिसोजा लंडन एलरिन फर्नांडीस सागर आयरिन पिन रीटा मेनेजेस कासिया बेनेडिक्ट एंजल फर्नांडीस Baindur, Joseph Donna Machado Shirva, George de Almeida, Udupi, Margaret Vas Kinigoli, Kutman Salambaso, Mithun Krasa, Panela, Dennis Saldana, Saripalla, Aloysius Salvador Pinto, 25th anniversary, Puttur Town, Joachim Rebello, Puttur Alice Timello Umsur, Garba Pazalla Burgianga Anthony Botello, Devadin Sebastian Pinton, Lucy Lobo, Mudigere, John and Felix D'Souza, Echmadi, Kutman Sarlangatir, Emirita D'Souza, Umsur, Herald and Clement D'Souza, Umsur, John Peter and Magdalene D'Souza, Umsur, Kutman Sarlangatir, Savita D'Souza, Koppala. या बाबा ने स्वयं चिते साम बेटोन कुटुंबा बेटोन देवाचा आशीर्वाद आम्ही सोन घेऊया
म्हजें नांव जॅक्सन जॉय डिसोजा हांव आद्याबाडी बचपेदावन म्हजें हांगा येवनचें कांय प्लॅन नासलें तो जैसन रे गो ताका येवंक ताणें आपयलें हे हांगा रितीर करूंक हांव येता तूं ये म्हणून तशें हांवें चिंतलें 4 दीस रावचें न्ही थंय कशें मागणें करचें ताचेट बसाचें न्ही मागीर आतां हांगा येवन आतां मस्त काल आंतरीक मागणें करतना म्हाका कॉन्सन्ट्रेट करूंक जायना कदाडे मात काल कितें 1 घंटो एकच कडेन मायंड डायवर्ट जायनासतना बरें करून बसून मागणें केलां सो हांगा येवन मागणें करूंक कशें शिकलो आतां देवाचो अनुभव कितें जाला देवा करता तो म्हगेलें नांव सोलोमन रॉड्रिगीस हांव वसाड सावन येयला म्हजे कामाचें ओटू टेंशन आसलेलें आनी मागीर भायलेलें बी टेंशन आसलेलें सो म्हगेलें कामाचें बी म्हगेलें जात्ते येयलें म्हाका एजंटान सांगलें तुगेलें 3 दिसान येता म्हूण सांगलेलें मागीर कालच जालें म्हगेलें नाताशा येयलें कालच नाताशा आयलाय म्हळ्यार इस्रायल वचूंक पेपरां आयल्यान तळये वेटोन देवा घर आनी उगलाब दिया वयर तशी म्हगेलें बायल बी आतां समाजांत बरें जालां तें देवाक हांव वर्गां दिता हांव हांगी नासलेलो म्हगेल्या भयणीन सांगलें मागीर मामीन सांगलें हांगा येयलें तेन्ना म्हाका बीन बरें पडलें देवाक हांव अर्गां दिता म्हजें नांव लिडवेन हांव कुलशेगर फिरगजेचें हांव सुमार 2 वर्सां हांव डिवायन कॉल सेंटराचें एडोरेशन आनी मीस निरंतर एक दीस चुकान आसतना आयकून आसा आनी म्हाका मस्त आशा आसली हांगा एक रिट्रीट करीचे आनी देखून हांगासर हांव रिट्रीटी खातीर आयलीं आनी तशेंच म्हज्या आत्मीक वाडावाडी खातीर हांगासर आयलीं आनी हांगासर म्हाका देवाच्या शब्दाची बरी गूण समजून फावो जाली थँक्यू प्रवेश गीत देवगाना बुकांतलें गीत नंबर A3 520 उतर तुझे आयकूंक शेता सोम्या तुका घेवंक कावलालेता वेरी सरशी येवन तुज्या जेवणांत भाग घेता सोम्या तुजे थंय हांव एकवटा नामा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो एक कुटुंब जावन या वेदी भोवती आमी जमल्या आयच्या वंजलान आमकां जेजू ताजो पाटलाव खंयच्या रितींनी करी जाय की म्हणलें आमकां दाखोवन दिता अपोस्तल जावं मेरी मगदलेन जावं सुजन जावं या हर एक व्यक्ती जेजूच्या फाटल्यान आयिल्ल्या वेळार जेजू मोदें ताणें कितेंच पळयलें ताचे वयर तांकां मोग उपजालो आनी एका बऱ्या रितीन जेजूचो पाटलाव करूंक ती मुखार सरलीं आज आमकां सर्वांक जेजू त्याच रितीन ताजो मोग करूंक आमच्या कुटुंबांत आशिल्ल्या साबारांचो मोग करूंक तशेंच आमचे मदें जो कोण येतात तांचोय आमी मोग करूंक आमकां जेजू आपोवणें दिता तर मोगाळ भाव भयणीनो आमी सर्वां जेजूचो पाटलाव करूंक मुखार सरया आनी ताणें दाखोवन दिल्ल्या वाटेन चलोवंक मुखार सरया आनी आमी खंयच्याय रितीन देवातावन पयस गेल्या ताचें बक्षाणें मागून आमी सर्व सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासत बगी हांव सदांच संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची खाकळूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों आमेन सोमिया काकुत
सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत प्रार्थुया. सर पदवेदारा देवा आमच्या बापा, तुजी अगणित पदवी भोवकन पातकाची दया करून आनी तांकां मोक्षाणें दिवन तूं दाखयताय. आमा पातक्यांक सदां कणवळेन वागय आनी तुज्या बसवण्याक सगळ्या काळजां नत्रेकून सर्गेचें सूख आमी जोडीचें कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सांब पावलान तिमोतीक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वचप. भोवमोगाच्या पुता, तर ह्यो सर संगती तांकां शिकय आनी तांकां पाळूंक लाय. जर कोणी वेगळीच शिकोवण शिकयता आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची अखंड उतरां आनी देवभक्त उर्जीत करता ती शिकोवण मानून घेना, तर तो गर्वान फुगला आनी आपणाकच ताणें नेणारी करून घेतला. तर्काक तर्क आनी उतराक उतर फाटी दिवचे भ्रांतेन तो भरला. हाचे वरवीं मोसोर, मनस्ताप, निंदा, अल्क, दुबाव आनी काबार जायनातली न्याय झगडी उपजतात. हे सगळे गिन्यान थाऱ्यार नातलेल्या आनी स्वताची वळख आळवून गेल्ल्या मनशां मदें घडटा. धर्म पाळच्यांत वर्ती ग्रेस्तकाय आसा वय, पूण तृप्ती जोडलेल्यांक मात्र ही ग्रेस्तकाय लाभता. आमी संवसार येत आसतना कांयच घेवन येवंक नाव आनी संवसार सोडून वेता आसतनाय कांयच व्हरूंक शकचे नाव. तर खावंक जेवंक न्हेसोंक पांगरूंक आसा जाल्यार आमी दादोशीच सय. पूण ग्रेस्त जावंक आशेताले ताळण्यांक, पासांक, पिडा आनी लुकसाण ओडण्याक सांपडटात. कित्याक दुडो आसूं मोगूस सर वायटाचें मूळ. ही आशा धरलेले थोडे भावार्थाचे वाट धरन पयस गेल्यात आनी आपलीं काळजां साबार कश्टा दुखांनी तांणी शिंदून घेतल्यात. पूण तूं देवाच्या मनशा ह्या सर संगतीक पाठ करून नितीचो, भक्तीचो, विश्वासपणाचो, माया मोगाचो, सोसणीकायाचो आनी बळेपणाचो पाटलाव कर. भावार्थाचें झूज उत्तम तरान झूज आनी सस्नीक जिविताचें इनाम जोडून घे. ह्याच खातीर तुका आपोवणें मेळिल्लें आनी साबार साक्षां उजीर तुवें भावार्थाची उसारणी केल्ली. देवाचें उतर. देवाचे वडुपकार. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसात तीं बागी. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसात तीं बागी. वायटा विघ्नाच्या वेळा दुस्मनांनी कापटपणान म्हाका वेडो घाल्ल्या तेन्ना हांवें भियेजय कित्याक. ते आपलो विश्वास दुडवाचेर दवरतात. आपूण व्हडले आस्तिवंत म्हणून अहंकारान भरल्यात. श्लोक. आपूण दुर्बळी म्हणून जाणा आसात तीं बागी. दुडवान आपली सोडवण करूंक खंयच्याय मनशाक साध्य ना. आपल्या जिवाचें मोल देवाक फारीक करूंक कोणाच्यानी जायना. मरण सुकोवंक कितलो दुडू दिल्यार बेश्टें. पोंडाक वेतलो तो वेतलोच. श्लोक. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसात तीं बागी. पेल्याचे ग्रेस्तकाय वाडत गेली म्हूण कळवळ नाका. ताच्या घराची कीर्त वाडली म्हूण सडबड नाका. तो मेलो तेन्ना कांयच घेवन वचना. ताणें जोडलेली कीर्त ताचे सवें पोंडांत दिवची ना. श्लोक. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसात तीं बागी. आपली जिणी आपले स्वार्थाक केली आनी आपणें बरें केलें म्हूण लोक म्हाका फुगारतलो अशें तो चिंतलो. तरी पुर्वजांच्या जांब्यान तो मेळटलो आनी ताचे बराबर काळोखांत जिवान सरतलो. श्लोक. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसात तीं बागी.
उद्गार Alleluia, 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 Alleluia. बापा सर्गा संवसाराच्या धन्या हांव तुका अर्घां दितां कित्याक सर्गा राजाचे गुटू तुवें ल्हानांक उक्ते केल्याय. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्परा तुझें उतर पाव ते बरे परगडचे खातीर म्हजें वोट आनी काळीज नितळ कर. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. उपरांत जेजू प्रसंग करीत आनी देवाच्या राजाची बरी खबर परगट करीत शहरान शहर आनी हळ्ळेन हळ्ळी पयण करून गेलो. 12 जण शीस ताचे संगता आसले. जेवसराच्या उपाद्रतावन सोडयल्ल्यो आनी पिडेशिडेंतल्यो गूण जाल्ल्यो थोड्यो स्त्रियोय ताचे संगता आसल्यो. 7 जेवसरातावन सुडका जोडली मगदलाची मोरी, कुजा नांवाच्या हेरोदीच्या कारबाराची बायल जुवान, सुजाना आनी हेर 12 जण ही आपल्या दुडवा बदकान जेजूचो आनी ताच्या शिसांचो गरजो सुदारशिताली. देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तताई म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आमी साबार जीव जंतूंक पळयलां. थोड्यो मुयो जावं, थोडे ल्हान ल्हानशी मनजती जावं पावसांत उब जातात. त्यो एक लायन धरून येतात, मेरवणीक करून येतात. कित्याक तांकां खाणाची तलाश करून ती लायन धरून वेतात. अंतू एक जीव जंतू आसा, ताचें नांव प्रोसेशन कॅटरपिलर म्हणून. एक मेरवणीक एक वेसो सुकुड्डो, ताका आमी कन्नडांत कंबळी हुळा आनी म्हणटा. इंग्लिशान पायन प्रोसेशनल म्हूण म्हणटा. एक प्रकृतीवादी हाचे वयर एक प्रयोग करून आसलो. प्रकृतीवादी जावन आसा जो भुमी वयलीं सुकटीं या मनजती वयर या हर एक ल्हान ल्हानशा जीव जंतू वयर अध्ययन करचो तो मनीस. प्रकृतीवादी हाचे वयर सोदना करून आसतना ह्या सुकुड्ड्या वयर सोदना करून आसलो. हो सुकुड्डो एकल्यान आनी एका पाटल्यान कित्याक वेता गे म्हणून, आनी तो लायन केदाळाय सोडून वेसोना अशें म्हणून एक तो आयदान खाण येता या प्लेट खाण येता. ताच्या मदगात तो एक ताणें खावचें तसली वस्त दवरता आनी त्या सुकुड्ड्याक ताच्या रिम्माच्या वयर देगेच्या वयर तो दवरता आनी तो सोडता. हो सुकुड्डो केदाळाय ताची लायन सोडून भायर वसना. ताची लायन धरूनच एकल्याच्या पाटल्यान एक वेतेत आसता. सबार वेळ तो सुकुड्डो अशें लायन धरूनच वेतेत आसतात आनी केदाळाय ताची लायन सोडिनात. अशें सबार वेळ वचोन 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 ते पुरो जावन पडटात. मोगाळ भाव भयणीनो, हे सुकुड्डो हाचें नांवच जावन आसा मेरवणीक असो सुकुड्डो म्हणून. केदाळाय तांची लायन सोडून लायन भायर वचोन केदाळाय तांणी कितेंच केलें ना. थोडे पटी आमच्या जिवितांत असल्या सुकुड्ड्या परी आमी क्रिस्तांव जिणी जियेता. आमी केदाळाय दुसऱ्यांक फॉलो करता आसतना आमी पळोवंक वचना आमी खंयच्या वाटेर खंय वेता म्हणून. हाच्या वांजलांत आमकां जेजून ताजे पाटलाव दरा विशयंत सांगलें. ताजे पाटलाव करून गेल्ले
ते जावन आसा ताचे आपोस्तल. तांणी जेजू थंय कितें ना कितें पळयलें. ते जावन आसले विविध रितींच्या जिन्सांतावन ते आयिल्ले, विविध रितीच्या कामांतावन ते आयिल्ले, विविध हुद्दे ते पळयतले. तरी पूण जेजू थंय तांणी कितें पळयलें. तांच्या हुद्द्यांतावन, तांच्या लायनींतावन, तांच्या मेरवणिकेंतावन ते भायर सरले आनी जेजूचो पाटलाव करून ते मुखार सरले. आनी जेजू थंय तांणी कितें पळयलें तें तांच्या जिवितांत तांणी मुंदरसून व्हरूंक ते मुखार सरले. उपरांत तांणी पळयता मेरी मगदलीन, तिजे थंय आसले 7 देंवसार खाण जेजूक तिणें पात येवन जेजूच्या जिवितांत तिजें जिवीत तिणें बरसून तिजें जिवीत जेजूचेंत जिवीत करून खाण गेलें. तशें जेजूक लक्षिल्ल्यान तिणें पाटलाव केलो. अशेंच सुजन जावन आसा. हेरोदेच्या कारबाराची बायल ती जावन आसली. हेरोदेचें तें व्यक्तित्व तें पळयल्लें तिणें. तरी पूण जेजूक आनी जेजूचो तो पाटलाव तिणें केलो. आमकांय आमच्या जिवितांत मोगाळ भाव भयणीनो पाटलाव करचो तो जेजू आमकां मुखार मेळटा. ताजें जिवीत आमच्या जिवितांत जियोंक आमकां एक तो अवकाश करून दिता. हर एका रितीनी आमच्या सदांच्या चलच्या वाटेन तावन आमी जेजूच्या वाटेक चलोवंक आमकां तो एक अवकाश करून दिता आनी आदर्श जावन आमकां मुखार सरता. आमचें क्रिस्त जिवन थोडे फावटी खाली मेरवणिकेचें जिवन जावनूच उरता. कित्याक आमी आमच्या क्रिस्तांत आसलो ध्येय सोडून संवसाराच्या ध्येयाचेर आमचें गमन वेता. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आज जेजू आमकां सांगता हर एका रितीनी आमी केदाळा जेजूचो पाटलाव करता. तेदाळा आमकां जेजून दाखोवन दिल्लीं मौल्यां आमच्या जिवितांत आटापूंक, आमच्या जिवितांत गळसूंक आमकां एक आदार जाता. तर जेजूचोच पाटलाव आमी करया आनी ताणें दाखोवन दिल्ल्या वाटेन आमी चलया. जेजूचें उतर आमी आमच्या कुटुंबांनी आमचे थंय वाचून आमी खंयच्या रितीनी ताजे थंय जिये जैगी म्हणल्यार आमकां तो ताज्या उतरां मुखार दाखोवन दिता. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आमी आमच्या जिवितांत जेजू आमचो मेल पंक्त म्हणून घेवया आनी आमचें जिवीत ताच्याच जिवितांत जिवंक जाय अशें करपाक आमी ताजे तावन मागून घेवया. गीत नंबर D11 542 पेज नंबर 42. दुर्बळी आमची जिणी तुवें सिलेली सर्देणी घेवन आयल्या खालचेपणी नितळ निर्मळ मनी. जेजू आमच्या सम्या संगी जमल्या तुजे लागी मानून घे वपून घे किरकोळ आमची ही काणी. स्वीकार कर मोगळ बापा आमकां सर्पिता तुका. उण्या वायना सवे घे तूं आमकां भर आमचें जिवीत मोगान तुज्या. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मंत तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पयसुबेच्या आदाबाक सर्वेस्पर मानून घेव. कणवळ्या देवा, आमी तुका ओमताव ती जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान तूं मानून घे. जावं तें आमकां सगळ्या देण्यांची निरंतरी वावळी जर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वयशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी सस्नाच्या देवा, सर्व काळींनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमतां. जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगटतां.
स्थिर भरवशान ताच्या महिमेवंत येण्याक अत्रेकता हांव. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता हांव. पवित 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 दरबारांचो सर्वेस परतून सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय. बापा करोस न्हू पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची इजर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपले खुशेन कश्ट मरोन सोसूंक वेचा आनी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूची. तेच पर्यंत जबान जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी अंतली पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी ससनीक खराराचें हें रगात पातकांचे बोगसाने मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस मनशां पसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Babartaso good purgatorium. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणासानी पुनर्जीवनपणा समय भक्तीपणी उडास करता आनी वजिबेताचो उंडो आनी सर्वांची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सोमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक ह्या प्रथमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची खाकलोत कर तांकां आनी तुजे इश्टकथेन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मरये देवाचे माया संगती भगवान धर्मता आनी सर्व काळी तुका मन व्हरल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटून दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणोवया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोशानत रक्तेल्यान आमकां तुज्या उदार काकोळती सरपतकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. विचारा जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती देनी खोटान सांबाळ. तूं जियेतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं तुमचे सगळ्या आसूं माया मोगसून एक अर्जो करतो जावन एकामेकाक शांती दियात.
देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जिवनाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागी. समयांत तुजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेस्तांक ससनाचें जिवीत मेळो. आमीन. कुंगाचें गीत नंबर E19 5 57 पेज नंबर 57. जेजू मुझे तय राव जेजू मुझे तय तू संगी आस्तान नाका म्हाका कान. ये जेजू मुझे तय राव जेजू मुझे तय तू संगी आस्तान नाका म्हाका कान. जेजू पयस पावुल्लो पातकान बुडो तुका विसरून गेलो. तुजे कृपेन तुजे दयेन तुजे थंय सोमिया फाटी परतलो. तुजे कृपेन तुजे दयेन तुजे थंय सोमिया फाटी परतलो. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या बापा, आमच्या आत्म्याच्या तशेंच कुडीच्या सर वायटांक ओ क्रिस्त प्रसाद भोव गुणादीक वखद जावं. जशें ह्या रितींत जेजूचें मरण संभ्रमून तातूंत आमकां वांटो मेळ्ळा, तशेंच सर्गार ताच्या वैभवांत आमकां वांटो मेळ्ळो. या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटां. देवाचे व्हड उपकार. निमाणें गीत नंबर H5 5 आनी 5 पेज नंबर 75. अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया. ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आमी सरपडया. सोमयान केल्यांत कितली विचित्रां देखा तुमी ताची विस्मितां. महिमा गाजता ताची कथ्या मानाक ताच्या आमी गावया. अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया. ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आमी सरपडया. मोगाळ पुता सोवे आशीर्वाद आमकां. भगवान कृष्णाचे कृपेन देव आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.